नमस्कार. हांव सुचित्रा येशणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीन प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाचे 49 म्हळ्यार 49th एपिसोडाक तुमक स्वागत. शेळी जेतना या सैत जेतना मात्या कणकण येवचे एक सहज विषय जाल्यार त्या मात्या कणकण परतून परतून येतना वैर येतना या मस्त काळाक असल्यारी ताका समज चिकित्से करचे अगत्य आसा, गरज आसा. हाजे समाधान कशी पळोव येता आनी हाजे पुरा कारण कसले म्हणून आमी आयच्या उपाख्यानांत पळया. आनी आमगेल्या आयच्या उपाख्यानांत आमी चयन केले विषय मायग्रेन, एक कपाल कणकण, अ डिस्कशन ऑन हेडेक अँड मायग्रेन. ह्या विषयारी माहिती दिवच्याक आमगेल संगात आसाची कोडियलाचे प्रसिद्ध कुटुंब वैद्य डॉक्टर श्रीलक्ष्मी प्रभू हांणी. मॅडम, तुमकां आयच्या उपाख्यानांत स्वागत. नमस्ते. डॉक्टर श्रीलक्ष्मी प्रभू हांणी केरळचे कोट्टायमाचे गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजांत MBBS, MD इन इंटरनल मेडिसिन गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कॅलिकट, तशीची DNB आनी MRCP फावो करून प्रस्तुत कोडियालाचे फादर मेडिकल कॉलेजाचे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन हांगा असिस्टंट प्रोफेसर, तशीची कोडियालाचे बिकर्न कट्टेंतासचे राज क्लिनिकांतू तांगेल वैद्यकीय सेवा दिता आसाची. मॅडम, आमकी आतां मात्या गुवळी या मात्या कणकण म्हणटना सक्कडाक त्या सान चुकून एक पंता पुणी जत्ताची ते सामान्य जावन पळयल्यार एक मात्या गुवळी या मात्या कणकण म्हणा कसं ಮತ್ತೆ दूखी नावे हेडेक म्हळ्यार एक कॉमन सिम्पटम. आतां एक चेरडू दुखून आसता ताका नमनम्या कारण आसाची म्हळ्यार युजली एक मध्यंत एक 20 वर्ष दुखून सगळं येताना कॉमन असता. ते एक पंत ಮತ್ತೆ दूखी मात्र जावन आसता नावे एक पंत तापू शैत्य त्या पुरो जतन आसतना अशे मात्या दूखी आसता. बेसिकली ताका आमी प्रायमरी हेडेक नावे सेकंडरी हेडेक म्हणटाची. तशी आता मात्या गुवळींतू आता सांगिल प्रमाणे एक साहित्य असताना या शेळी असताना आमका एक मात्या कणकण येवचे एक सकडाक जेवचे विषय दुसरे पुरा कसं कारणा निमित्त मात्या कणकण येता. मात्या कणकण त्याची आम्ही हेडेक नावे मात्या कणकण म्हणटाची ते आमकां 2 नमन्या करून सांग येता. एक म्हळ्यार प्रायमरी हेडेक. प्रायमरी हेडेक म्हळ्यार तांतू मात्या दुखीची एक मेन रोग तांगेले, एक मेन डिजीज विंगड कसले कारण आसना ताका. मात्या दुखीच तांगेले मेन प्रॉब्लेम तांगेले. आनी एक म्हळ्यार सेकंडरी हेडेक म्हळ्यार तांकां मात्या दुखी आसता हेडेक जाल्यार ताजे कारण कसं म्हळ्यार विंगड कसले रोग आसता तांकां ताजे निमित्ती. कशें म्हळ्यार उदाहरण आतां मात्याक इन्फेक्शन जाता, आमगेले ब्रेन आसता ताजे सुद्दां इन्फेक्शन आसता ताजे निमित्त जाव येता. आनी एक म्हळ्यार एक पंता पोण आसता आमकां चमकत आसतना पडचे नावे सन्न चेरडू एक पंत मत्त धाडाचे नावे एक पंत प्राय असते जन बाथरूमा पडताची मत्त धाडा येताची. एक पंत उडगास आसता, उडगास आसना ताजे तांकां लागिले ते लागले निमित्त तांकां मात्या भितर ब्लिडींग जाव येता. एक्स्ट्रा ड्युरल हेमरेज नावे सब ड्युरल हेमरेज तशें पुरो म्हणटाच ताका टर्म्स. ताजे निमित्त मात्या दुखी आसता. अनेक एक कारण म्हळ्यार मात्या भितर आमगेले रक्तनाळ आसता, ब्लड वेसल्स, ते भेतून ब्लिडींग जाव येता, ब्रेना सुत्तू ब्लिडींग जाव येता ताजे निमित्त जाव येता. अनेक म्हळ्यार आमगेले नांका सायडाक बोना भितरी वारेसचे स्पेसीस आसता, सायनसस म्हणटाचे आमी ताका. हांगा आयकलेलें आसतलें शैत्यनी जाताना थंय आमकां इन्फेक्शन जाताना सायनसायटीस म्हणटाची ताजे निमित्त जाव येता. अनेक म्हळ्यार सन्न चेरडुवांक नावे इवन प्राय जनाक जाव येता दोळ्या भितरी दोळ्याक एक पंत पवर चेंज जाल्यार दृष्टिदोशा भितर जाव येता. पवर स्पेक्स चेंज जाल्यार नावा पక్కనే तांकां दूर दिसना जाल्यार स्ट्रेना निमित्त आई स्ट्रेना निमित्त जाव येता. नावे दोळ्या भितर प्रेशर चड जेवचे एक आसता, ग्लॉकोमा म्हणटाची प्राय जना ताजे निमित्त जाव येता. एक पंत रेअरली दांतां भितर पక్కనే कसले इन्फेक्शन आस जाल्यार ताजे निमित्त जाता मात्या दुखी. आनीक रेअरली एक पंत कॅन्सर ब्रेन ट्युमर म्हणटाची रेअर कॉज ते जाल्यार ताजे निमित्त जाव येता. सो हे पुरा कॉसेस म्हळ्यार आमी सेकंडरी हेडेक म्हणटाची. एसल्यान पुरा मात्या दुखींतू आमी त्या रोगाक आमी चिकित्सा दिल्ली जाल्यार ताका वखद दिल्ली जाल्यार मात्या दूख मागीर येना तांकां. ताजे ट्रीटमेंट म्हळ्यार ताजी चिकित्सा म्हळ्यार आमी तें कारण कसं आसा तें कारण आमी सोदून काडून
तक वखद दिवचे जाल्यार हांव सांगलें फर्स्ट प्रायमरी हेडेक म्हळ्यार ते कॅटेगरींतू तेसल कारण म्हूण आसना तांकां मात तें दुखी येता ते घडी घडी येता रब येता ताका कंप्लीट आमकां तांकां ट्रिटमेंट कसं म्हणचे ना करचें जेवता म्हूण सांगचें जायना उणी करूं दिवं जाता आनी घडी घडी मात तें दुख आयल्या टायमान तूं वखद नावें तें येवचें नंबर ऑफ टायम्स आमकां उणी करूं जाता ते आमी प्रायमरी हेडेक म्हणचे तांतू भितरी कॉमनेस्ट आमी म्हणचे टेन्शन हेडेक नावें स्ट्रेस हेडेक सेकंड कॉमन मायग्रेन आमी लायचे विशय मायग्रेन मागीर आनी केलो तितले कॉमन नातील आसता प्रायमरी एक्सेशनल हेडेक क्लस्टर हेडेक म्हूण पुरो आसता ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸಮ ವೇಳಾಕ ಜೋವ್ನ ನತ್ಲಾರಿ ಖಾಯ್ನ ನತ್ಲಾರಿ ತಂಕ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಕಣತ್ ನತ್ಲಾರಿ ನೀದ್ ನತ್ಲಾರಿ ನೀದ್ पण आतल्या समजी ಮತ್ತೆ कणकणत ह्या पुरा कारण जतकी वय ते मायग्रेन म्हळ्यार एक एक पंत ताजे ट्रिगर फॅक्टर म्हळ्यार ते अष्ट जनाक प्रायमरी हेडेक अष्ट जनाक युजली अशी त्या टायमार पक्कने खाय न्ही जाल्यार नावे नीद खोडल्यारी पुरा माथ्या दुखी येता आता आमगेला एक त्या बदला एक स्लाइड आसा प्रायमरी हेडेक आणि सेकंडरी हेडेक म्हणून तुम्ही सांगितलं प्रायमरी हेडेकाचे कॉमनेस्ट टाइप टेन्शन हेडेक नावे स्ट्रेस हेडेक म्हणटाची सेकंड कॉमनेस्ट मायग्रेन मागीर लेस कॉमन टाइप्स आसा इडियोपॅथिक स्टॅबिंग एक्सर्शनल आणि क्लस्टर हेडेक म्हणून सेकंडरी हेडेकाचे कारण हांव सांगल्या वरी आतां इन्फेक्शन्स हेड इंजुरी म्हण मात्ते लागल्यारी वॅस्क्युलर डिसऑर्डर्स म्हणटाची मागीर सबएरेक्नॉइड हेमरेज म्हणल्यार ब्लिडींग आनी रेअरली ब्रेन ट्युमर अत्य अशी प्रायमरी हेडेक सेकंडरी हेडेक म्हणून पळयतना कसले याची प्रायेची चेडवांक जो याची प्रायेची जनाक जेवशी म्हूण आसगी ते कोणाकय जेवचें साध्य आसा मायग्रेन युजली येवचे एक 20 वर्ष दुखून 50 वर्ष मायग्रेन अशी एक मात्या दुखी कोणाक येता खंयचे प्रायोजना येता प्रायमरी डिपेंडिंग अपॉन द कॉस खंयचे त्या प्रकार कसं कारणा निमित्त म्हळ्यार खंयचे प्रायोजनाक येता जाल्यार मस्त सन्न जनाक आनी मस्त प्रायोजना आयल्यार आमी चिकी मोर केअरफुल आसता तितले आमी तितले लायटली घेवच्या नज चिकी आमी चड आमी आलोचन करता म्हळ्यार प्रायमरी हेडेक आनी सिंपल कॉम्प्सेस हेडेक असते युजली 20 वर्षांनी 50 वर्षांमध्ये आता ಕೆಲವು ಜನಕ್ कश म्हळ्यारी एक पंत मात्या कणकण आयल कुडले तांणी एक आयबुप्रोफेन घी नातल्यारी पॅरासिटामॉल घी मात्रे घेवन तांगेल त्या शमन करताची त्या दुखी दाबयताची या आमी कितले समय ताय घेवेत म्हळ्यार एक पंत मात्या कणकण आयल्यारी एक 2-3 दीस घेवच्या पुरोचे कितले ताय मुखार सुवेत नंदी डॉक्टराला केद वचका केद वच ते एक लायक येता म्हळ्यार घडी घडी हें वखद कसं आसा पेन रिलीफ पेन किलर्स म्हणटात दुखे मात्र म्हळ्यार ते आमी मस्त खाल्यार ताजे निमित्त एक सायड इफेक्ट आसता स्पेशली किडनीक पुरा प्रॉब्लेम वाचिल्ले आसतले तुमी ते तेजल प्रॉब्लेम येता ते घडी घडी खावचे लायक न्ही तेन्ना एक्चुअली मस्त फ्रिक्वेंटली एक वाराक एक पटी पशी चड आयले जाल्यार दाखोवच लायक नावे म्हयन्याक 4 पटी पशी चड सिवियर हेडेक आनी वखद खावका तीच पडता म्हळ्यार अवस्था येईल जाल्यार डॉक्टराक पळोवच लायक म्हळ्यार कारण कसं जालें म्हूण सोदून काडचें अत्या मात्या कणकण या मात्या दुखी म्हूण म्हणटना ताका कसले स्पेसिफिक टेस्ट म्हूण आसगी या परीक्षण आसगी ना ते हांव सांगल्या वरी आमी पूरा जाणां चडावत जन निमगी ताच माते दुखायला जाता जोर दुखता हांव स्कॅन कोरवे म्हाका स्कॅनिंग करका पडटा जोर सैसूचाका जायना म्हणटाची ते कशें म्हळ्यार आमी युजली कॉमनेस्ट म्हळ्यार हें स्ट्रेस हेडेक नावे मायग्रेन ते आमी कशी डायग्नोज करची म्हळ्यार युजली आमी आयकुनूची पेशंट कशी ताजे विचार ताजे डिस्क्रिप्शन कशें दिता ते आजीनच आमकां युजली कळचे आतां कसले एक एनिमल 4 पांयाचें आसता ताका सोंडाल आसल्यार एलिफंट म्हण आमकां कशी कळटा तशीच तांणी कशी डिस्क्रायब करताची ताजे निमित्त आमकां युजली त्या न्हय आमकां रेअर आमी थोडे कारण आसता आमकां इंडिकेशन ऑफ म्हळ्यार हे सीटी स्कॅन नावे MRI आमकां करका म्हूण दिसची केद म्हळ्यार एक मात्या दुखी येदोळताय नातील मनीस एक प्राय जाता न्ही अराउंड 40 ना 50 फर्स्ट टाइम एक हेडेक येता ताका येदोळताय ताका मात्या दुखी ना फर्स्ट टाइम हेडेक येता आनीक 50 वर्ष 50 वर्षां पयस चड टायमारी हेडेक आयल जाल्यार अनेक ताप असताना ताप असच्या टायमार जोर ताप ओंकी आणि असताना ताज जोटू मात्या दुखी असल्यार युजली ताजे इन्फेक्शनाचे एक लक्षण त्या टायमार आमी युजली MRI काडताची अनेक अर्ली मॉर्निंग हेडेक म्हणटाची म्हळ्यार सकाळी उठायल सत्ताक तांकां सैसूचे जायना तशी उठायल सत्ता जोर मात्या दुखी आसता म्हळ्यार मायग्रेन पुरो कशें म्हळ्यार न्हीद काण जाता आमकां युजली ಸ್ವಲ್ಪ एक उण जाता तेन्ना सकाळी उठयतना तांकां मात्या दुखी आनी ओंकी आस जाल्यार दाखोवच लायक
अनेक दाखवून म्हळ्यार स्कॅनिंग आम्ही टेस्ट युजली ऑर्डर करतात डॉक्टरान सांगल्यार मात केल्यार सांगल्यार मात्र तांणी जाऊन कसले करचे अगत्य ना अनेक कशें म्हळ्यार आमी पेशंटा पळयतना केलो आमी एक्झामीन करतात नराचे न्ही थोडे टेस्ट आसता तांतू कसले व्यत्यास आसा नावे तांकां उडगास प्रॉब्लेम जाता तांकां समज उलोवचें जायना तांकां दृश्टीन तूं पकने दोन जावन दिसता नावे कसले व्यत्यास दिसता तशी पुरा कसले आमी एक्झामीन करतना कसले नराक एक प्रॉब्लेम आसा एक सायड चमकुचा जायना तांकां कसले व्यत्यास जाल्यार मात्र आमी टेस्ट म्हूण करचे नातल्यारी मत्ते दुखेक जावन ताका जावन कसले टेस्ट म्हणून युजली आसना हिस्ट्री आमी कशी ते आमी तांणी कशी सांगताची ते आयकूनच आमी हें करताची अनेक एक म्हळ्यार दोळ्याचे प्रेशर पळोवचे एक टेस्ट आसता जोर मात्या दुखी उणें जायना म्हणटना दोळ्या डॉक्टरान तूं नावे आमकां जाल्यार एक प्रेशर पळोवचें जाता ते दोळ्या मातशी प्रेशर चड आसा जाल्यार आमी युजली सीटी स्कॅन करूं सांगताची नातल्यार मेन विंगड कसले टेस्ट म्हूण आसना ब्लड टेस्ट अगत्य ना ब्लड टेस्ट म्हूण अगत्य ना ब्लड टेस्ट ना मात्या दुखेक ना तुम्ही असल्यार अगत्य जाल्यार आमी स्कॅन करूं सांगताची आता एक कंप्युटरा वयली मस्त वेळ बैसून काम केल्यार नातल्यार टेलरिंग काम केल्यार म्हणल्यार शिवणे काम केल्यार नातल्यार एम्ब्रॉयडरीचे कसुती म्हणटा पळय एम्ब्रॉयडरी काम केल्यार तसल्यांक पुरा माथ्या कणकण येता माथ्या दूख येता त्या पुरा स्ट्रेस रिलेटेड गी ते दोन कारणा निमित्त येता एक दोळ्याक प्रेशर पडू दोळ्याक एक पंत करेक्ट पवर नातले जनाक ते स्ट्रेस नावे स्ट्रेन निमित्त ते जावेता अनेक मायग्रेन टेंडन्सी आसचे जनाक ताजे निमित्त पక్కనే स्ट्रेस नावे चड हाजे निमित्त प्रेसिपिटेट करून जावेता तशीच त्या माथ्या कणकण म्हणटना एक ಕೆಲವು ಜನ ಬೈಲ್ಮಂಚಾಂಕ್ ಚಡ್ತಿ ಪಳೋಚ ಇಲ್ಲಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಕೆಲ್ ಕೊಡ್ಲೆ ನತ್ಲೆ ಹೇರ್ ಡೈ ಕೇಸ ಕಲರ್ ಲೈಲಿ ಕೊಡ್ಲೆ ನತ್ಲಾರಿ ಮೆಹಂದಿ ಲೈಲಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಮದ್ರಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೈಲಿ ಕೊಡ್ಲೆ ತಂಕ एक नंबर माथ्या कणकण या कसं कारण ते एक पंत मेहंदी जेन्ना थंडी निमित्त जाता थंडी निमित्त सायनसायटिसा निमित्त जाता मागीर नातल्यारी मायग्रेन हे फिमेल आमगेले बायल मनशां भितरी हार्मोन्सा टायमांतू पिरियड्साचे टायमार पुरा ಮತ್ತೆ दुख नातल्यारी ಸ್ವಲ್ಪ चड येता तेन्ना ताजेच निमित्त म्हणून आमकां सांगचें जायना एक पण थोडे जाणांक कसं जाता म्हणल्यार थंडी निमित्त सायनसायटीस जाता तेन्ना ताजे निमित्त जाता माथ्या तशी या मायग्रेन म्हणून आम्ही मस्त पंत सांगल्यार आता मायग्रेन म्हळ्यार कसले आणि अशी सामान्य जाव तसले एक माथ्याचे दुखेक आणि मायग्रेना कसा व्यत्यास मायग्रेन हांव सांगल्या वरी सेकंड कॉमनेस्ट म्हळ्यार मस्त जाणां आयकताचे आमी जना येवचे जाणांतू एक मायग्रेन एक मस्त एक 20% पुणी जाणांक आसता ताजे एक प्रायमरी हेडेक ते कशी येवचे म्हळ्यार युजली येवचे एक 20 वर्सां जनाक 20 वर्ष दुखून 50 वर्ष जनांतू मध्ये येवचे चडावती मायग्रेन बायल मनशांकच एक चड येवचे दर मनशां पशी ते कोणा येवचे म्हळ्यार एक युजली फॅमिली भितर कुटुंबा भितर कोणाकी पुणी आस जाल्यार ते जेनेटिक टेंडन्सी फॅमिलीन तस कोणाक एकल्यांक आस जाल्यार येवचे चान्स चड ते जेनेटिक टेंडन्सी आसता ते कशी जेवचे म्हळ्यार माथ्या भितर आमगेले ट्रान्समिटर्स थोडे केमिकल्स पुरो आसता ताजे निमित्त जाता ते आमकां मायग्रेन ताजे चड उण जालेले निमित्ती रक्तनाळ म्हणटा ब्लड वेसल्साक डायलेटेशन आनी जावन ताजे निमित्त माथ्या दूख जेवचे ते मायग्रेन म्हणून आमकां कशी कळची म्हळ्यार दूख येता माथ्या दूख सडन दूख येता युजली एक सायडा येवची ते युनिलॅटरल म्हणटाची राईट नावे लेफ्ट सायड माथ्याक मुखार येता सायडा येता एक पंत मागशी येता युजली ते येवचे म्हळ्यार 4 घंटा येता सडन 1-2 घंट्यान उण जायना मिनिमम एक 3-4 घंटा आसता एक पंत 3 दिवस ताई राब येता हाजे लक्षण कसं म्हणून आमगे स्लायडार दाखयला पळयात अनेक एक कशी सांगची म्हळ्यार हांव सांगल्या वरी एक सायड आनी कॉमनली म्हणचे म्हळ्यार पटपट येता म्हणटाची थ्रॉबिंग टायप आमकां रक्तनाळ टप 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 जाल्या वरी जाता मारल्या वरी दिसता जोर आसता एक पंत ओंकू येयला वरी जाता खावच्या जायना त्या टायमार एक पंत केलो जनाक ओंकून निमितीची ओंकून जाता तरीच आमकां मात्र उण जाता म्हणटाचे ताजे खातीर केलो जन कसं करताचे म्हळ्यार ओंकचे खातीर कसं करताची त्या निमित्तची उण जाता अनेक एक मेन फीचर म्हणा जे लाईट आणि साऊंड आयकलेल्या टायमार तांकां सैसूच्या जायना आनी जोर जाता मेडिकली आमी ताका फोटोफोबिया आनी फोनोफोबिया म्हणटाची आनी निदेन जातरी नावे रेस्ट काडलेले निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ एक उण जाता युजली रिलीफ मेळटा तांकां आनी मुवमेंट केल्यार चड केल्यार मात्तेनी हालयल्यार एक पंत चड जाता ते हे युजली मायग्रेनाचे फीचर्स
अत्या तुम्ही त्यांचं ड्युरेशन असं 4 सकून 72 आवर्स 3 दीस असता एक एक पंत असता एक पंत जनाक तिक्लताय असेता जला चढावत जनाक टॅब्लेट खाल्ले सत्ता रिलीफ मेळटा ताजी म्हळ्यार डिफरंट टाइप्स आसा ते टॅब्लेट खाल्ले सत्ता एक पंत उण जाता ते अंतु एक पंत क्रोनिक मायग्रेन म्हणटाची म्हळ्यार मायग्रेन ते एक मस्त दिवस ताय रबल्यारी ताका आमी क्रोनिक मायग्रेन म्हणटाची आता या तुम्ही तावड सांगल्या बायल मनशांक या चड पळोवच्या मेळटा म्हणून तावे 50 वर्स ताय असता म्हणून आता त्या बायल मनशाला एक प्राय पडल्यार या 50 वर्स या 40 प्लस 50 म्हणताना तांगेल चेडू ಸ್ವಲ್ಪ व्हड जावन असताची तांनी शिक्षा बंद दिनाची तसल टेन्शन निमित्त जाता की वय डेफिनेटली ताजे नम स्ट्रेस ताजे म्हळ्यार ट्रिगर्स म्हण असता मायग्रेनात तांतू एक मेन म्हळ्यार स्ट्रेस टेन्शन ताजे निमित्ती आनी अनेक हार्मोना डिफरन्स व्यत्यास हार्मोना इकडे तिकडे जाताना ते पुरा मस्त प्रेसिपिटेट जाता असं मायग्रेन टच ट्रिगर्स स्लाइड असं गेला की ट्रिगर्स म्हळ्यार एकल्याक पुरा येत म्हण नाही एक जना एक रितीरी ते कशें म्हळ्यार एक मनशाक एक अराउंड एक 5 महिने जाताना आमकां कळतं खंयचे निमित्त जाता म्हणून कस रितीर जावं म्हळ्यार केलो जनाक न्हीद खडल्यारी कामा निमित्त न्हीद खळयता नावें रात्री ताय टीव्ही पळयलेले तशें निमित्त जावं केलो जनाक लायट टीव्ही फिल्मां पळयले ब्राईट लायटा निमित्त जावं केलो जनाक ट्रॅव्हल केलेले निमित्त जाता आणि बायल मनशांक पिरियड्सा टायमार एक पंच जाता मेन्स्ट्रुएशन टायमार जाता केलो जनाक फूड टायमार खाय न्ही जाल्यार जाता स्ट्रेसा निमित्त जाता एक जनाक कॅफीन आमगेले कॉफी चड आसता निमित्त केलो फूड आयटम्स केलो चॉकलेट्स टोमॅटो सिट्रस फ्रुट्स एकल्याक पुरा असतं म्हण नाही एक जनाक ते युजली मस्तपटी आयलेले जनाक कळटा म्हणजे हे खाल्ल्यारी जाता म्हणून आणि ते स्पेसिफिकली तांणी ते पुरा अवॉइड करूंक युजली केअरफुल असताची तशी ट्रिगर सो तुम्ही आता तावडचे वापस प्रश्न वापस मागशे कसं म्हणा बायल मनशान ಸ್ವಲ್ಪ टेन्शन घेवची चड म्हणटाची तांगेल चेडूवाल विशय जो बामणाल विशय जो त्या टायमार तांकां कसले आर्थिक जावन समस्या असल्यारी चेडूवान वाडताना आर्थिक समस्या असचे एक सामान्य विषय तशी चेडू शिक्षा मन दिनाची म्हूण सांगून टेन्शन त्याच समजावन त्याच प्रायर समजावन एक 40-50 म्हणताना तांकां एक मेनोपॉज ताजे एक टाइम असता तशा ताजे एक हॉर्मोनल चेंजेस जाल्ले निमित्त तांकां मस्त एक भावनात्मक जावन समस्या असता म्हणून हांव लेखता तशीच तांकां मायग्रेन चड जाता म्हणून तुमी म्हणचे न्हू मायग्रेन आणि हेडेक त्या टायमारची की चड प्रॉब्लेम असता म्हळ्यार तुम्ही सांगल्या वरी मेनोपॉज ते हॉर्मोनल वेरी डिफरन्स असता स्ट्रेस असता तेन्ना त्या पुरो डील करच्याक आमगेले आमी एक रीती सोदून काडका म्हळ्यार कसले आमी योगा नावे मेडिटेशन नावे कसले रिलॅक्सेशन टेक्निक्स वखद मस्त मस्त वखद खावचे बदला कसले आमी रीती सोदून काडका जातले कसं ट्रिगरिंग फॅक्टर म्हण पळोवन कसले रिलॅक्सेशन व्हेरी डिफिकल्ट टाइम ते म्हळ्यार स्पेशली मेनोपॉज टायमान तू हेडेक इज वन कॉमन थिंग ते कॉमनली येता ते तेन्ना त्या टायमार कसं म्हणून सांगून आमी ताजे ट्रीटमेंट घेवचे लायक पळोवन घेवचे लायक आणि असल म्हळ्यार एक बायल मनशान असल कंप्लेंट केल्यारी चडते जनाक असं म्हळ्यार तूच एक बोडा कणकण ताचे वेळ तू काय माता कणकण म्हणून तमाश करचे जन चड आसताची त्या पुरा त्या एज एक 40 वर्ष 50 वर्ष जाताना त्या पुरा ऐकताना स्ट्रेस टेन्शन चड जाताची त्यातनं ते कसले रिलॅक्सेशन नावे कसले हॉबीज तू इन्वॉल्व करक त्या एजाक बायल मनशांक कसले एक गार्डनिंग नावे कसले प्रीती असचे नावे कसले बुक्स वाचूचे नावे भजन करचे नावे योगा कसले ताजे निमित्त कसले रिलॅक्स जाता खुश मेळटा ते करका तातूंत एक हॉर्मोन एंडोर्फिन्स म्हळ्यार हॅपी हॉर्मोन्स म्हणटाचे ते वे रिलीज जाता तेन्ना ताजे निमित्त पुरो रिलॅक्स वे जाता आमगेले माथे दुखवे ಸ್ವಲ್ಪ एक उण जाता डायवर्ट जाता माथे तशी आता मायग्रेन म्हणताना एक नमनेचे माथ्या गुवळी माथ्या दुखी म्हण जाले आणि तू कितले प्रकार आसाचे आणि तू ऍक्च्युअली मस्त नमन्या असता जाल्यार मेन जावन 2 नमन्याचे असता म्हळ्यार क्लासिकल मायग्रेन नावे मायग्रेन विथ ऑरा म्हणटाची आणि एक कॉमन मायग्रेन विदाउट ऑरा ऑरा म्हळ्यार कसं म्हणटा ऑरा म्हळ्यार एक वॉर्निंग सायन्स आहे तांतू मायग्रेन विथ द ऑरा नावे क्लासिकल मायग्रेन एक ಸ್ವಲ್ಪ 20
पर्सेंट जनाक मात्र येवचे एक रेअर म्हळ्यार ते येवचे फुडें एक वॉर्निंग्स तांकां कळटा नमन्या रिती रेवेता लक्षण एक अर्ध घंटा फुडें तांकां एक लायट जावन लायट फ्लॅश लायट से दिसता नावे आमकां ते दृष्टी मुखारी आसचे इमेज अशी वयर तुगजेला वरी दिसचे डिस्टॉर्टेड जावेता नावे ताजे एक भाग दिसना से जेवचे नवे नवे कसले एक विचित्र से दिसचे ते एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळा आसता एक 5-10 मिनिट ते आयल नंतर अर्ध घंटा नंतर तांकां माथ्या दुख सोर जाता हे विज्युअल म्हण मात्र न्ही हे हांव सांगलेलें आतां दोळ्या मुखार दिसचे दृष्टी आसचे ऑरा त्याची ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ जिब्बे वयर जावेता ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ जिब्बे वयर ಮಾಡಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆವೇತಾ ತಂಕ ವಿಂಗಡ ವಿಚಿತ್ರ ಜಾವನು खायना तिलेची डिफरेन्स दिसता व्यत्यास दिसता नावे नम विंगड कसं की पोरंबोळा इरावरी दिसता एक पंत अंगारी कसले मुई चबलावरी तशी आवेता जाल्यार हे पुरा रेअर कॉमनेस्ट असते आमकी दृष्टी वरी दिसचे इवन तेवे रेअराची जाल्यार तांतू भितर दृष्टी वयर दिसचे कॉमन हे आयल नंतर तांकां माथ्या दुख येता हक्क म्हणजे क्लासिकल मायग्रेन हांवें मायग्रेन विथ ऑरा अनेक अशें म्हळ्यार कॉमन मायग्रेन तांकां विदाउट ऑरा नॉर्मली केन्नाय जे वयचे हांव सांगलें ट्रिगर्स नावे कसले एक येता ना एक न्हीद ना नावे स्ट्रेस टेन्शन केन्नाय जेवो तांकां सडन माथ्या दुख येता ओगूर येता आनी ते जोर 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 जावन सांगल्या पटपट येयल्या वरी जावचे जोर जाता ओंके येयल्या वरी जावचे ताका कमी कॉमन मायग्रेन म्हणटाची ಅತ್ಯ ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಸಲ್ एक ಲಕ್ಷಣ ಸಣ್ಣ ಚರಡು ಆಯ್ಲಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚರಡು ಆಯೋಚ ಸಾಧ್ಯತೆ रेअरली येता जाल्यार युजली हांव सांगल्या वरी एक 20 वर्षां येवचे एक पण जाल्यार सन्न चेडू हांकां आमी चिकी केअरफुल आसता म्हळ्यार मात तांणी माथ्या दुखी म्हणलें जाल्यार एक पण ताप असवे तांकां नावे खंय मात्ते लागला हांवें तांगेलें सन्न चेडू तूं एक 18 वर्ष जाय आमी तांणी एक पण खेळता आसतना नावे एक पण मात्ते लागून आसता तांकां उडगास आसना तेन्ना त्याच टायमार तांकां कसले जावका म्हणना मागीर एक पंत कसले माथ्या तूं रक्तनाळ कसले जावन पुरा ताजेव येता तेन्ना सन्न चेडू तूं साधारण तांणी माथ्या दुखी म्हणलें जाल्यार आमी तेन्ना डॉक्टराला पळोवचे दाखोवचे लायक म्हळ्यार आनी तांगेले ताजे ಒಟ್ಟು ओंकी असवे ताप असवे तांणी एक्टिविटी तांणी कशी करता आसची नॉर्मली तांगेले मणके बिहेव करता आसवे की माथ्या दुखी निमित्त निद्द मेसलाची कसले करनाची तशी पुरो जाल्यार चिकी आमी डॉक्टराला तेन्ना वचका वेट करचे तितले लायक न्ही जाल्यार एक 18 एक 20 वर्ष नंतर युजली हे प्रायमरी हेडेक नावे एक टॅबलेट आनी दिल निमित्त ताजेन उण जालें जाल्यार तितले आमी हे काडका म्हण टेन्शन काडका म्हण तशीच आमगेले एक स्लाइड आसा ते पळया हे हांव सांगलेलें ऑरा म्हणलेलें झिगझॅग जावन दिसयता नेगेटिव्ह स्कोटोमा म्हळ्यार एक भागू तांकां ते दिसयना तशी दोन्ही अंतू चित्रांत एक भागांत वय ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ ब्लर जाला वरी दिसता अनेक पॉझिटिव्ह स्कोटोमा म्हळ्यार विंगडा विचित्र ते आमी आमगे दृष्टी भितरी विंगडा नवे नवे विचित्र कसे किस सगळं दिसचे अनेक एक साइड आका वन साइड लॉस ऑफ परसेप्शन म्हणटाची एक दिक्क एक दोळो दिसना बय याची येवची म्हण न्हय एक पंत फ्लॅश जावन दिसता फ्लॅशिंग लाइट्स म्हणचेची सिंटिलेटिंग स्कोटोमा म्हणटाची हे हांव एक एग्जांपल खातीर थोडे एक दाखयलेले मात्र नमन्या रिती रेवेता अत्या तुमगे या चित्र पळयतना म्हाका कसो उडगास येता म्हळ्यार या सण चेडवांक सण म्हळ्यार या कॉलेज आवतल जो या हायस्कूल आसत चेडवांक एस्पेशली मॅथ्स एग्जामा वेळारी मॅथ्स म्हळ्यार सगळ्या काही भंय एक नंबर तांकां त्या क्वेश्चन पेपर पळयतना तांकां एक दिक्कान क्वेश्चन पेपर दिसयना म्हणून म्हळ्यार अर्ध क्वेश्चन पेपर दिसता आनी अनेक पार्टा दिसयना म्हळ्यार तितलें टेन्शन या आमी कशी डील करूं ते युजली टेन्शना निमित्ताची ते आमी स्ट्रेस कसं म्हणचे एग्जामा फुडें ಸ್ವಲ್ಪ प्रिपेर करून रिलॅक्स करून ताजे निमित्ताची मायग्रेन आसचे चेडू जाल्यार वय नातला ते युजली तशी हे जायना विजनाचे प्रॉब्लेम नातले म्हळ्यार आमी अशें आयकलेलें हांव या चेडवांक म्हळ्यार स्पेशली मॅथ्स परीक्षे वेळार तांकां ते एक पार्ट दिसना म्हणून तितले स्ट्रेस जावन ते एक पंता ताका आनी मायग्रेनाक संबंध ना दुसरे नमन्याचे स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक आत्या मायग्रेन ऑफ ऑरा येतना कसो पुरा जागृत करता आमी
मायग्रेन ऑफ ऑरा म्हळ्यार ते एक वॉर्निंग सायन्स आहे तामकां जागृत म्हूण न्हय ते म्हळ्यार त्या निमित्त थोडे वेळान आमकां माथ्या दुखी येता म्हूण ताजे फुडें ಸ್ವಲ್ಪ एक रिलॅक्स केल्यार आमकां ते एक प्रिपेर जावन आसताची तितलेची रिलॅक्स म्हळ्यार कशें करचें म्हळ्यार कसं एक न्हीद काडता नावें स्ट्रेसफुल कसले लाईट आमकां कंप्युटरा वयर काम करचें जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ एक ब्रेक काडता त्या टायमार हेवी शार्प लाईट विशीं टीव्ही पळोवचें नावें लाऊड म्युजीक त्या परस आमी शिकेक अवॉइड करता स्ट्रेसफुल वर्क ट्रॅव्हलिंग अवॉइड करता त्या टायमार पुरा ಕೆಲವು ಜನ ಟ್ರಾವೆಲ್ करताना बसारी नावे कार ड्राइव करताना पुरा मस्त जोर जावन प्रेसिपिटेट जाता त्या पुरा चिकेक अवॉइड करून ಸ್ವಲ್ಪ एक रिलॅक्स करता तशी हांव टीव्हीर पळयताचे आमी रोड क्रॉस करतना ताका अशें दोळ्या पुरो हे जेवचे शब्द आयकतना त्या एक सायडा सकून सुर्याले उजवाडाक पुरो ताका कश्ट जेवचे तसल नमनेचे मायग्रेन असताना म्हळ्यार क्रॉस करू आनी पुरो कश्ट पडटा तसल्या टायमार तेन्ना आमी कसं करता ते मायग्रेन त्या टायमारची रेस्ट काडचे लायक जाल्यार वय 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 ते अनेक एक एक पण सिंकोप ಮತ್ತೆ गुंचेवरी आसता ಮತ್ತೆ दुखी म्हणणे ಮತ್ತೆ गुंगल्यावर दोळ्या काळो कैलावरी जाता त्या एक एक पण मस्त वेळ रब्बून नावे समा पोटा टायमार खायनी जाल्यार ताजे निमित्त वेळ आसता मायग्रेन आणि स्ट्रोक म्हळ्यार पार्श्ववायू म्हूण म्हणटा आमी ताका कनीक पार्श्ववायू कनीक मायग्रेनाक संबंध आसा ना मायग्रेन असते जनाक स्ट्रोक येवका म्हणना ते एक अनेक एक स्ट्रोक म्हळ्यार एक सायड युजली वीकनेस नावे पॅरालिसीस म्हणटाची एक कशें म्हळ्यार मायग्रेनाचे एक रेअर व्हेरायटी तू हेमिप्लेजिक मायग्रेन म्हणटाची म्हळ्यार हे माथ्या दुखी येवन जत्तरी एक दिवस जो एक थोडे वेळ नंतर 5 घंटे नंतर तांकां एक सायड सडनली हालोचा जायना वीकनेस आयला वरी एक हातून एक पायू सडन ಸ್ವಲ್ಪ वीकनेस हालोचा जायना जाल्यार वरी जाता ते एक रेअर व्हेरायटी हेमिप्लेजिक मायग्रेन म्हणटाची जाल्यार ते कंप्लिटली एक दिवस 2 दिवस नंतर ते कंप्लिटली उण जाता इम्प्रूव जाता त्यानंतर मायग्रेन असते जनाक स्ट्रोक म्हळ्यार कशें म्हळ्यार आमगेल ब्रेना भितरीची रक्तनाळ एक ब्लॉक जावन कंप्लिटली त्या भागाक रक्त ना ब्लड फ्लो असना त्या ब्रेनाक त्या मायग्रेनाक युजली जायना मायग्रेन आनी त्या निमित्ती असोसिएशन आसना ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ एक दिक्काची नांक मात्र बंद जाता त्या कसा निमित्त जाता ते अनेक एक टाइप ऑफ हेडेक हांव सांगलें फर्स्ट सांगलें तुमकां प्रायमरी हेडेक म्हणलें आनी ते रेअर व्हेरायटी तू एक क्लस्टर हेडेक म्हूण आसता तितलें कॉमन न्हय ते जाल्यार तांतू कशी जावची म्हळ्यार क्लस्टर म्हळ्यार अर्थ एक टायमा येता मागीर सुमार टायमाक तांकां आसना एक 5-6 म्हयन्याक आसना मागीर एक पंत आसता तांतू कशी क्लासिकली जावची म्हळ्यार एक सायडाक नांक बंद जावचे नावे नांकां भितर उद्दा येवचे दोळ्या दुखून उद्दा येवचे एक सायडाक जोर माथ्या दुखल्यावरी जाता ते एक 2-3 घंटे ताय आसता मागीर कंप्लिटली तांकां टायम ताय एक कितकी म्हयन्याक ताय आसना ते एक टायपान तू क्लस्टर हेडेक म्हणटा तांतू युजली एक सायडाक मूक एक नाक बंद जाल्यावरी जाता जाल्यार त्या वेळी मायग्रेनावरी जोर जावनूच आसता तांकां एक जनाक माथ्या दुखी रात्रीच येता रात्रीच मात्र येता सकाळ उठायला कोणी तांकां माथ्या दुखी आसना या कसं निमित्त जाता त्यावेळी एक हिप्निक हेडेक म्हणटाची ते एक रेअर व्हेरायटी तांतू त्यावेळी तशी तितलें कॉमन न्हय रात्री तांकां एक पण एक टायमाक घडी डेली थोडे टायमा येता जाल्यार युजली रात्री न्हिदा भितर आमकां जोर माथ्या दुखीन उठा का म्हळ्यार युजली एक डॉक्टराक दाखोवच लायक म्हळ्यार तितलें आमगेले कॉमन टायप्स ऑफ हेडेक्स पुरा न्हिदेन जाता आनी एक पंत उण जाता अत्ये गर्भावस्थेर आसचे म्हळ्यार गुरपीण जावन आसचे आनी हाका मायग्रेनाक कसले संबंध आसा वय प्रेग्नन्सी टायमान तुची प्रेग्नन्सी टायमार हांव सांगल्या वरी बायलमनशान तुची चड आनी बायलमनशान तू हॉर्मोना निमित्ताची या माथ्या भितर हांव सांगलें केमिकल्स म्हणटाच ताजे निमित्त मायग्रेनाक आसचे चान्स चड जाता आनी त्या टायमाक तांकां माथ्या दुख येवचे चान्स चड आसता मायग्रेना जाल्यार अनेक प्रॉब्लेम कशें जाता म्हळ्यार त्या टायमार प्रेग्नन्सी आसा मस्त वखद खावचे तितलें लायक न्हय एस्पेशली फर्स्ट 3 म्हयनो ते खावचे तितलें लायक न्हय देन त्या टायमार पुरो बेस्ट कसो म्हळ्यार हांव सांगल्या वरी ऑलरेडी मायग्रेन आसचे बायल एक लेडी जाल्यार ते ट्रिगरिंग फॅक्टर कसो जालें ते पळोवन आमी केअरफूल जावन त्या प्रकार अवॉइड करचे केलो फूड थोडे चॉकलेट आसता नावे मस्त कॉफी आसता केलो ब्रायट लायट नावे ट्रॅव्हल ते
पुरा केअर काणू आम्ही ताजे अवॉइड करचे नावे करेक्ट टायमार फूड खावका टायमार न्हीद काडचे स्लीप डिप्रिव मस्त न्हीद आनी खोलचे अवॉइड करचे त्या पुरा करचेत लायक इता म्हळ्यार मस्त टॅबलेट खावचे लायक नाही जाल्यार तुमी सांगला वरी प्रेग्नन्सी टायमार ते मात येवचे येवचे चान्स असता मायग्रेनसचे चान्स आसता जाल्यार फर्स्ट 3 months जावचे तितले टॅबलेट्स असचे जागृत करचे लायक आता फुडेची मायग्रेन आशिल्ल्या मनशांक म्हळ्यार सांज चुकून मायग्रेन 20 वर्स चुकून मायग्रेन आसा आता ती गुरबीण जाल्यार या गर्भावस्थेर आसा म्हण जाल्यार तिक मायग्रेन चड जाता की ट्रिगर जाता की चड वय ट्रिगर चान्स असता ट्रिगरचे चान्स आसता मायग्रेनाचे हे येवचे चान्स असता त्याची त्या ट्रिगरिंग फॅक्टर्स आम्ही कशे आस म्हणून शिका केअर काडचे रिलॅक्सेशन आनी करचे लायक चिके मागीर जोर जाले जाल्यार टॅबलेट खाव येता ते सायड इफेक्ट नातील प्रेग्नन्सी ती गर्भावस्था सेफ अशे टाइप ऑफ टॅबलेट्स असता ते डॉक्टरा दाखोवन तसा टाइप तुम्ही वचून शॉपांत वचून निमवूच बदला कसा म्हणून सेफ असता म्हणून त्या टॅबलेट पळोवन जोर सैसुचाका जायना जाल्यार खावचे लायक आता मायग्रेन म्हळ्यार अनुवंशीय जावन येता म्हळ्यार हेरिडिटी हेरिडिटरी म्हण म्हळ्यार एकल्याक आवसो दुखोन त्या चेरडाक अस्कातीच म्हणना जाल्यार चान्स एकल्याक आसा जाल्यार तागेल कुटुंबांत आवसूक अन्नाक नाल्या अम्माक नावे ब्रदर सिस्टर कोणाके आसचे चान्स युजली असता एक 90% ताजे जेनेटिकच म्हणटाची फॅमिलीन कोणाके आसा जाल्यार ते येवचे चान्साची चड आसा तशी आनीक एक कॉम्प्लिकेटेड मायग्रेन म्हूण आसा हाजे बद्दल ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता कॉम्प्लिकेटेड मायग्रेन म्हळ्यार तांतूय डिफरंट टाइप्स असता तांतू एक हांव सांग म्हळ्यार कॉम्प्लिकेटेड मायग्रेन म्हळ्यार ताजे ओटू बरे मायग्रेनांतू माथ्या दुखी असता एक टॅबलेट खाल जाता तांगेल उण जाता मागीर तांणी कंप्लिटली बेटर असता टॅबलेट खावन जाल्यार विंगड कसले आसना ते अनकॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड मायग्रेन म्हळ्यार ताजे नंतर कसले पूण एक ताजे कसले एक ಸ್ವಲ್ಪ एक बाकी असता जाल्यार त्या वेळी एक दिवस नंतर तांगेल उण जाता ताजे एक एक्झाम्पल आता हांव सांगलेलेची हेमिप्लिजिक मायग्रेन म्हळ्यार एक सायड तांकां हालोवचाक जायना ते ಸ್ವಲ್ಪ वेळ असता मागीर ते मात त्या वेळी एक ಸ್ವಲ್ಪ टाइम नंतर ते कंप्लिटली उण जाता आनीक म्हळ्यार बेसिलर मायग्रेन म्हणटाची म्हळ्यार ताजे ओटू माथ्या दुखल्या वरी जाता सगळे मत्त घुवल्या वरी जाता रपच्या जायना ओंकी येयल्या वरी जाता त्या वेळी ಸ್ವಲ್ಪ निमित्त ताजे ट्रीटमेंट ताजे मायग्रेनाचे ट्रीटमेंट असता मायग्रेनाचेच आमी ट्रीटमेंट दिवन जातरी ते उण जाता आनीक म्हळ्यार ऑफ्थॅल्मोप्लिजिक मायग्रेन म्हणटाची ऑफ्थॅल्मो म्हळ्यार दोळ्याच रिलेटेड दोळ्याचे तांकां दोळे पळोवचेंतू विंगड आसता नावे दोळे बंद जाल्या वरी जाता एकड तेकड पळोवच्यांतू चिके डिफरन्स आसता त्या वेळी तशीची आमी ट्रीटमेंट दिले नंतर उण जाता हे पुरा कॉम्प्लिकेटेड मायग्रेन एक पंत तितलो जोर जाता म्हळ्यार विंगड कसले रोग वे नराच वे स्ट्रोक वे म्हणले कोणी इवन एडमिट वे जाताची आनी इंजेक्शन्स आनी दिवन मात्र उण जाता त्याचिके सिवियर टाइप ऑफ मायग्रेन जाता ताका आमी कॉम्प्लिकेटेड मायग्रेन म्हणटाची आता महिन्याक बायलबान छाले महिन्याच्या वेळार पिरियड्सा वेळार जे तसले मायग्रेन ते महिना एक पर्यंत मात्र येतगीर मध्ये ताचे फुडें येवचे चान्सेस ना आनी तांतू 2 टाइप आसा एक मेन्स्ट्रुअल हेडेक म्हणटाची तसल हेडेक जाल्यार तांगेल पिरियडा टायमारीच युजली येवचे वरलेल्या टायमार तांकां आसना म्हळ्यार त्या टायमार आमगेल बॉडींतू तांगेले हॉर्मोन्साचे डिफरन्स असता त्या टायमार मात्र येता वरलेल्या टायमार तांकां आसना आनीक म्हळ्यार ऑलरेडी आतां मायग्रेन आसचे बायल मनशीक जाल्यार त्या टायमार ಸ್ವಲ್ಪ चड टेंडन्सी असता त्या जाल्यार त्या टाइम म्हण न्हय केन्नाय जाल्यार येता जाल्यार पिरियड्सा टायमार युजली येता तांकां तशी अशें मायग्रेन असल्यार ते आउटग्रो करूं जाता गे आमकां आउटग्रो म्हळ्यार कंप्लीट एक क्युअर प्रायमरी हेडेकाचे एक फीचर म्हळ्यार कंप्लीट एक क्युअर म्हण सांगच्याक आमकां जायना म्हळ्यार कंप्लीट सेकंडरी हांव सांगलें म्हळ्यार इन्फेक्शन आयलें नाव्या ब्लिडींग आयलें ताजे आमी चिकित्सा केली जाल्यार ते कंप्लिटली वता जाल्यार हक्क पुरा आमकां कंप्लिटली ना करचें जाता म्हण सांगचें जायना जाल्यार आउटग्रो म्हळ्यार चिकी आमकां ताजी फ्रिक्वेन्सी डेफिनेटली उण करूं जाता म्हळ्यार आतां घडी येवचे जाणाक आतां वाराक एक 2 फावटी 3 फावटी येवचे जाणाक मागीर उण करून म्हयन्या एक फावटी नावे केन्नाय जो 2 फावटी 2 म्हयन्याक नावे 3 फावटी 3 म्हयन्या एक फावटी व्हेरी इनफ्रिक्वेंटली जावन केन्नाय जो एक फावटी येवचे तशें जाल्यार आमी आसताची जन ते म्हळ्यार कंट्रोल करताची 2 नमन्या रितीरी एक मेडिकली असता टॅबलेट खावन कंट्रोल करचें जाता म्हळ्यार एक पंत केलो जाणाक कशें जाता म्हळ्यार मस्त घडी येता वाराक एक पंत पशी चड येता नावे म्हयन्याक 4 फावटी अशी चड आयले जाल्यार आमी ताजे खातीर टॅबलेट्स दिताची प्रोफायलॅक्सीस म्हणटाची तसं टॅबलेट्सांनी
डेली खावका पडटा ते एक 3-4 महिने खाल्ले जाल्यार एक युजली एक कंट्रोलार येता. अनेक म्हळ्यार हांव सांगला म्हणके प्रेसिपिटेटिंग एक ट्रिगर कसं म्हण तांकां कोल्ड नासता. एक 3-4 पटी येताना तांकां कोल्ड नासता. ट्रॅव्हल केल्यार नावें हें खाल्लें निमित्त नावें हें आमी टायमार फूड खाय न्ही जाल्यार म्हूण तें तांणी अवॉयड कोर न्हू. करेक्ट टायमार फूड खावचें, करेक्ट न्हीद काडल्यार आनी तें प्रेसिपिटेटिंग कसं फूड आसा तें आमी अवॉयड केल्यार ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಣ್ जाता. आणि इवन ಅಂತೂ ಪೊಳ್ಳೆಲ ಕಶ್ म्हळ्यार योगा, मेडिटेशन, ಕೆಲವು रिलॅक्सेशन टेक्निक्स पुरा ಸ್ವಲ್ಪ एक उण करता म्हणटाची ताजी येवचे फ्रिक्वेन्सी घडी घडी येवचे ते फ्रिक्वेन्सी डेफिनेटली उण करता म्हूण पळयला अंतू पुरा. आनीक एक एबडॉमिनल मायग्रेन म्हूण आसा हाचे बद्दल सब सांगता. ते म्हळ्यार ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಷ್ಟೇ ಜಲಾರಿ ತಂಕ ಪೊಟ್ಟ ದೂಕಿಸೆ ಜಾವನು ಎತ್ತಲೆ ಜೋರ್ ಜಾವನ್ ಪೊಟ್ಟ ದೂಕಿಸೆ येवनु जला तामी टेस्ट करतना आपण पळयतना कसं पळयल्यार पुरा नॉर्मल असता. ताका आमी त्यावे बारी रेर पुरा जोर जावन येतले विंगड कसले पोट्टा कसले रोग म्हण लेकून तायतनी एडमिट जाताची जाल्यार पुरा पळयतना पुरा टेस्ट कोरून एग्जामिन कोरून पळयतना पुरा नॉर्मल असता. ताका आमी एबडॉमिनल मायग्रेन म्हणटाची. ते बीपी आशिल्ल्यांक नातल्या कोलेस्ट्रॉल आशिल्ल्यांक ना शुगर आशिल्ल्यांक मायग्रेन येवची चेड म्हणटांची हे तथ्य की मिथ्य ना. ते तशी बीपी आनी शुगर असते जनाक आनी मायग्रेन आमी भितरी रिलेशन ना. जाल्यार बीपी असते जनाक कसं जाता म्हळ्यार बीपी एक पंत मस्त हाय जालें जाल्यार तांकां तें माथ्या दुखी जावन एक सिम्टम आसत तांगेले माथ्या दूख तेन्ना मस्त काळ नावें बीपी डायग्नोज केलेले जनान घडी घडी वचून बीपी एक चेक करचे लायक आसता. म्हळ्यार सडन बीपी हाय जालें जाल्यार ताजे एक माथ्या दूख एक सिम्टम ताजे. जाल्यार शुगर आनी कोलेस्ट्रॉल असते जनाक मायग्रेन म्हण न्हय शुगर असते जनाक विंगड कारणा निमित्त माथ्या दुखी आसत. ಕೆಲವು पंत इन्फेक्शना निमित्त जावेत सायनोसायटीस नावे माथ्या भितरीची ताजे पुरा चान्स शुगर असते जनाक म्हळ्यार कंट्रोल नतील शुगर असते जनाक ते पुरा येवचे चान्स चड आसता. ಅತ್ಯ ಮೈಗ್ರೇನ್ म्हळ्यार या सगळ्याक येना ಕೆಲವು जन मात्र येता. ते मायग्रेन ते कशी येता म्हूण आमकां सांगचें जायना. म्हळ्यार हांव फर्स्ट सांगल्या वरी आतां हेरिडिटरी फॅमिलीन कोणाक आसा तांगेले येवचे चान्स चड आसता. आनीक एक 10% म्हळ्यार ताजे पुरा जिन्स नावे ताजे केमिकल मिडिएटर्स म्हणटाची केमिकल्स थोडे ब्रेना भितरी ताजे कसं म्हणचे ट्रान्समिटर्स न्यूरो ट्रान्समिटर्स म्हणटाचे ताजे नराचे ते पुरा कशकी ताजे निमित्त चड जालेले निमित्त रक्तनाळ चिके हॉट जालेले व्यासोडायलिटेशन म्हणटाची ताजे निमित्त माथ्या दुखी येता. ಕೆಲವು ಜನ ಸಹಜ ಜಾवन म्हळ्यार नॅचरली तांकां टेन्शन येवची तांची चेड तसल्यांक येवची साध्य चेड की म्हळ्यार मायग्रेनाची साध्य चेड की स्ट्रेस काडल्यार एक ट्रिगरिंग फॅक्टर ते टेन्शन एक ट्रिगरिंग फॅक्टर जाल्यार कसं जाता म्हळ्यार ताजे मणकेच एक अशें एक कसं म्हणटा ताजे मणके दिसचे एक टेन्शन हेडेक म्हणटाची. तेन्ना टेन्शन मस्त काडचे जन आतां एक पण सानटे स्ट्रेस घेवचे जायना तिला म्हळ्यार जन आसता तांकां युजली असचे म्हळ्यार टेन्शन हेडेक नावे स्ट्रेस हेडेक ते कशी म्हळ्यार ते आमी तांणी कशी ते सांगताची ताजे डिस्क्रायब कशी करताची ताजे निमित्त कळटा. म्हळ्यार एक बँड म्हळ्यार म्हणके दोन्ही सायडाक एक आमी गट्टी एक धरल्या वरी म्हणके आसता आनी ते लाईट साऊंड ते पुरा आयकल्यार तांकां ते तितले पुरा व्यत्यास येना. तांकां अशी युजली टेन्शन टायप ऑफ हेडेक कॉमन आसता. जशी ಕೆಲವು जन म्हळ्यार 60 वर्ष या 70 वर्ष 60-70 इयर्स जल्लेल्या मनशांक प्राय जाल्ल्या मनशांक येवची तसले मायग्रेन आसता ना. ते एज ಅಂತೂ ಯೂಶಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ एक 50 ವರ್ಷ ನಾವೆ 60 ವರ್ಷ ನಂತರ ಮೈಗ್ರೇನ್ म्हळ्यार येवचे उणे ते एजारी माथ्या दुखी आयल्यारी यूजली डॉक्टराक पळोवच लायक म्हळ्यार हांव सांगल्या वरी एक पंत तांणी खंय माथ्या लागून आसता नावे ते एजारी इन्फेक्शन आयल्यारी तांकां ताप आसका म्हणना माथ्या दुखी मात्र जन आसत ಕೆಲವು पंत ओंकिवे आसका म्हणना. तेन्ना प्राय जाल्ल्या जनाक माथ्या दुखी आयल्यारी डॉक्टरा दाखोवन मागीर डॉक्टर पळोवन ताची परीक्षा करताची परीक्षण करून कसले नरा प्रॉब्लेम आसवे नराक प्रॉब्लेम नावे म्हूण सांगून तेजे प्रकार टेस्ट स्कॅनिंग जे आयकी नाका म्हूण सांगताची. तेन्ना प्राय जाल्ल्या जनाक हेडेक आसता जाल्यार युजली दाखोवच लायक एक पंत स्ट्रोक माथ्या दुखी मात्र जावन येवेत जाल्यार स्ट्रोक येवचे प्राय जाल्ल्या जणांक चड रिस्क सಣ್ಣ प्राय जना आसना. तेन्ना तसल्या जनाक 60 वर्ष एज जाल्ल्या जनाक माथ्या दुखी आयल्यार डॉक्टरा दाखोवच लायक. तशीच आमगेल्या क्लिनिकांतू
जायंट सेल आर्थरायटीस म्हणून हाका ट्रीट करताचे आमी ताका बरें. चिकित्सा दिताची हे जायंट सेल आर्थरायटीस आशिल्ले हे 70 वर्सां नंतराच्यांक वय वय मात्या गुवळ आसता. वय वय ते एक वॅस्कुलायटीस म्हणटाची. वॅस्कुलायटीस म्हळ्यार आमगेले रक्तनाळ असता ताजे एक इन्फ्लमेशन म्हणटाचे म्हळ्यार ताजे सुच्चे एक टाईप एक रेअर डिसऑर्डर ते जायंट सेल आर्थरायटीस युजली एज स्टेजांक असते. ते एक कसं जात म्हळ्यार हांगा आमगे सायडाक एक रक्तनाळ असता थंय सायडाक युजली ते जोर दुखता तांकां ते आमी वोगी आमी पिकअप करता म्हळ्यार ताजी फीचर्स कशे म्हळ्यार युजली प्राय जाल्ले जनाक असता सायडाक दुखता हांगा हांगा आपडताना दुखता ते आमी आपल्यार तांकां दूख असता ते ताजे ओटू अनेक एक सिम्पटम कसो असता म्हळ्यार खावन जाताना तांकां ते हांगा दूख सुरू जाता. फर्स्ट आसतना खावन नंतर क्लॉडिकेशन म्हणटाच लास्ट जाताना तांकां हांगा दूख सुरू जाता. जॉ क्लॉडिकेशन म्हणटाची पण त्या पुरा असवे म्हण आमी पळोवका आनी ते आमकां डाऊट आस जाल्यार ब्लड टेस्ट आमी करताची ESR म्हळें आसता. ते पेशंट्सांक तसले डाऊट आस जाल्यार ESR व्हेरी हाय आस जाल्यार ताजे आमी सस्पिशन आसका आनी ते सस्पिशन आस जाल्यार आमी वोगी ट्रीटमेंट सुरू करका. इता म्हळ्यार ताजी एक कॉम्प्लिकेशन निमित्त दोळ्याक ताजे दृष्टी वचता ते आमकां सस्पिशन आस जाल्यार ताजे आमी वोगी ट्रीटमेंट घेवका स्टार्ट करका आनी ताचे प्रॉपर करेक्ट आमकां त्याच वेळ म्हणून कळका जाल्यार बायोप्सी जाल्यार ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंक आमी बायोप्सीची आमी वेट करनाची त्या बायोप्सी करून आमी ट्रीटमेंट स्टार्ट करताची. हे वे युजली आमी प्राय जाल्ले जनाक आसचे ते प्राय जाल्ले जनाक फर्स्ट टाइम युजली हेडेक आस जाल्यार दाखोवचे लायक म्हळ्यार मात तांतू एक वस्त तुमी सांगल्या वरी जायंट सेल आर्थरायटीस जेवता. तुम्ही त्या वर्ड सांगले मायग्रेन येतना एक दिक्कानं माथ्या कणकण येता म्हळ्यार माथ्या कणकण म्हळ्यार माथ्याच खंयच्या भागाक दूख सुरू जावची म्हळ्यार हांगा येद्राक गी निडलाक गी माक्षी युजली कॉमन असचे म्हळ्यार निडलाक आनी माथ्या वयर असचे कॉमन लोकेशन एक पंत मक्षिवे असता जाल्यार युजली निडला वैरी आनी दोळ्या मक्षी आनी सायडाक असचे आनी युजली युनिलॅटरल जाल्यार मागीर ते चड जाल्यार पडटा खंयच्या सायडा म्हणून एक पंत कळना दोन्ही सायडा जाल्यार सांगचे म्हळ्यार टेक्स्ट अंतू सांगचे कशें म्हळ्यार एका सायडाक असचे म्हणून युजली. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ದೂಕೆತ್ತನ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಷಿ ಭಾಗ ಗಳ್ಯಾ लागी दूख याक कसं नमनेचे माथ्या दुखी रेअरली मायग्रेन भितर असे मक्षी टाईप आसता जाल्यार अनेक कशें म्हळ्यार एक सायनोसायटीस हांव म्हणलेले नांका सुत्तू सायनस म्हणटाची आमगेले स्कल तांतू भितर थोडे स्पेस असता थंय इन्फेक्शन जाता ताच निमित्ती एक पंत तांकां मक्षी दुखी आसता. आणि गळ्या दुखी नमनमन्या कारणान आसता. गळ्या दुखी एक पंत मसल स्ट्रेन नावे एज जाल्ले जनाक स्पॉन्डिलोसिस म्हणटाची सर प्राय जाल्ले जनाक जाल्यार हांगा आमगेले सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस म्हणटा ताचे निमित्त गळ्या दुखी आसता तशी वजह जाता. मायग्रेन बायल मनशालां तो चड आसा म्हणून म्हणले तुम्ही दादले मनशालां तेजात गी वय मायग्रेन दर मनशांतूय आसता जाल्यार हांव कशें म्हळ्यार बायल मनशांतू ताजे एक इन्सिडेंसीस म्हळ्यार वय बायल मनशांक चड पर्संटेज जाल्यार दर मनशांक येना म्हण न्हय की दर मनशांक मायग्रेन आसता वय असल एक दरले मनशाक एक मायग्रेन असल्यार या तांणी धूम्रपान या मद्यपान केल्यार या स्मोकिंग अँड ड्रिंकिंग केल्यार तांकां या मायग्रेन येवची साध्यता चड आसता की वय ते पुरा चड जाता तसल स्मोकिंग मागीर ड्रिंक्स ते पुरा केल्यार ताजे चान्स चड जाता तसल पुरा हॅबिट्स जाल्यार उण करचे लायक आसता ताजे उण हे कर हे मायग्रेन प्रिव्हेंट करता जाल्यार कसं नमनेच पुरा वखद आसा प्रिव्हेंशन त्याचे आम्ही युजली सजेस्ट करचे म्हळ्यार प्रिव्हेंशनाक ते ಸ್ವಲ್ಪ टाइम तांणी टॅबलेट खावका पडता तांणी युजली वाराक एक पंत पशी चड नाव महिन्या 4 पशी चड आयल्यार आमी तांकां प्रोफायलाक दुखी माथ्या दुखी आयल्यार जोर सैसुशाक जायना म्हळ्यार रितीर आयल्यार आमी टॅबलेट्स स्टार्ट करतायस तांकां ते म्हळ्यार डिफरंट टाइप्स असता टॅबलेट्स एक बीटा ब्लॉकर्स म्हणटात थोडे नावे अनेक एक्चुअली आम्ही फिट्साक असते टॅबलेट्स ते वॅल्प्रोएट टोपिरामेट म्हणून पुरा नाव असता एक्चुअली फिट्साक असते टॅबलेट ते जाल्यार हाजे आमी प्रिव्हेंशना खातीरय दिताची अनेक एक कॅटेगरी असता डोस वय डिफरन्स असता आणि त्या टॅबलेट तांणी डेली 1 पटीच्यो 2 पटीच्यो खावचे असता आणि एक 2-3 महिने खावका पडता ताजे इफेक्ट येवका जाल्यार तेन्ना ते आमी प्रिव्हेंशनाक बरोवन दिताची टॅबलेट म्हळ्यार एक पंत जोर जाता सैसुसाक जायना ओंक येता एक पंत एडमिट जाताची तितलो सैसु
सईसोच्या जायना म्हणून तेसल जनाक प्रोफायलॅक्सिस स्टार्ट नावे घडी घडी येता एव्हरी 3 दीस जाता 4 दीस जाताना तांणी टॅबलेट्स खात असताची तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार दुखे वखदाटा निमित्त ताजे सायड इफेक्ट्स असता किडनीक नावे लिव्हराक पुरो प्रॉब्लेम येता तेन्ना ते आमी अवॉइड करचे खातीर प्रोफायलॅक्सिस आनी ताचे पयशे मेन कसं म्हळ्यार ताजे ट्रिगरिंग फॅक्टर कसं जालें ते आमी सोदून काडू तांकां कळटा ते युजली आमी आलोचना केल्यार खंयचे निमित्त येता ते प्रिव्हेंट करून रिलॅक्सेशन टेक्निक्स ते पुरो केल्यार चिके कंट्रोलार करूं जाता आमकां येवचे एक एक पंत केलो जनाक कितली म्हयन्यात येना ते आमी त्या पुरो खंयचे केअरफुल म्हणून आमी हें केलें जाल्यार ताजे निमित्त उण करूं जाता हाचे मायग्रेनाचे उणी करूंक तुमी वखद आसा म्हणलें इंजेक्शन पुरो आसा की मात्राची इंजेक्शन असता कंट्रोल करचाक न्ही ते एक्यूट अटॅक ऑफ मायग्रेन म्हणटाची म्हळ्यार एक पण ते आयल्या टायमार जोर माथ्या दुख आयल्या टायमार सईसोचे जायना तांकां ओंक येता ओंके निमित्त डिहायड्रेशन जाता उद्दाम मस्त वता तेश पळय जाल्यार त्या टायमार आमी एडमीट करून न्हू टॅबलेट कितले खाल्यार उण जायना तांकां ते तसल्या जनांक इंजेक्शन दिवका पडटा आनी अनेक कसं म्हळ्यार स्टेटस मायग्रेनिकस म्हूण आसता म्हळ्यार हांव फर्स्ट तुमकां दाखयलेलें 3 दीस तायास येता एक पण ताजे चड आसता एक 4-5 दीस कितले दीस केल्यार उण जायना तसल जनाक आमी एडमीट करून एक पण टेस्ट वे करका पडटा पुरा नॉर्मल येता तसल जनाक इंजेक्शन दिवची अगत्य पडटा ते मायग्रेन सामान्य माथ्या दुखी म्हूण लेखून ताजे ट्रिटमेंट घेनातल्यार कॅन इट बी डेंजरस म्हळ्यार ते हानिकारक जेवचे साध्य आस की म्हळ्यार मायग्रेन मात्र जाल्यार तांकां डेंजर आसना मायग्रेन मात्र जाल्यार ताजे हांव सांगला वरी एक म्हळ्यार स्टेटस मायग्रेनिक आसता ताजेची प्रोलॉंगड जावन आसता 1 वीक ते एक आसता नातल्यार ताजे निमित्त कॉम्प्लिकेशन म्हूण जायना अनेक म्हळ्यार ते माथ्या दुखेक विंगड कसलें कारण आसूं नज म्हळ्यार आमी एक पण मायग्रेन म्हणून लेखून एक पण रेअरली ब्रेन ट्युमर जो तशें कसलें आसता नज तेन्ना ते घडी घडी येतस टॅबलेटा निमित्त उण जायना सकाळी उठायतना माथ्या दुखी ताजे घडी 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 ओंक येतस तशें पुरो जाल्यार दाखोवन आमी ताजे डॉक्टरा दाखोवन ताजे पुरो टेस्ट पळोवन अगत्य जाल्यार ताजे स्कॅन करचे लायक आसताले म्हळ्यार जिवाक हानी ना जाल्यार माथ्या कणकण निमित्त मस्त त्रास जाता मनशाक कष्ट जाता काम स्पेशली बायल मनशांक घर रांदप चेडवांक त्या टायमार तांकां वय खाणं करचें जायना रांदप करचें जायना तांकां पोटा खावचें जायना तसल पुरो एक मस्त एक तितलें सिवियर आसता मायग्रेन आयल्यार तेन्ना ते एक माथ्या दवरका आमी जाल्यार टॅबलेट ट्रिटमेंट युजली एक टॅबलेट आनी खाल्यार उण जाता एक पण आमी स्प्रेज आसता नेसल स्प्रेज येता ते एक पटी 2 पटी खाल्यार उण जाता जाल्यार ते आयल्या टायमार स्पेशली बायल मनशांक पुरो आयल्यार घरचें काम रांदप चेडवां पळोवका ते पुरो ते मस्त एक कश्ट जाता जाल्यार लायफ थ्रेटनिंग आसना बरें मायग्रेन जाल्यार आतां सांगल्या वरी हांवें बरें मायग्रेन म्हळ्यार ते शुअर आसता ಕೆಲವು ಜನ तुम्ही नेसल स्प्रे म्हणतात म्हाका कुडग आसले ಕೆಲವು जन मिथाइल कोबालमिन म्हळ्यार विटामिन B12 नांका स्प्रे करून घेताची तेन्ना तांकां मायग्रेन उणी जाता म्हणून या विटामिन सप्लिमेंट्स घेवचे आणि मायग्रेनाक कसली उणी करूंक कसली तांक दितगी वय ऍक्च्युली विटामिन B12 नावे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सप्लिमेंट्स ऍक्च्युली कंट्रोल करता म्हणटाची प्रिव्हेंशन नंबर ऑफ एपिसोड्स म्हळ्यार कितले पटी येता ते एक ಸ್ವಲ್ಪ एक कंट्रोलार हाडता मायग्रेन म्हळ्यार अशें पुरो कितली जाणां पुरो दिवन पळोवन आमी कळ्ळा कशें म्हळ्यार बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स पुरो तो केलो खाल्ल्यार ते ಸ್ವಲ್ಪ एक कंट्रोलार आसता मायग्रेन येवचे तशें विटामिन्स पुरो घेतल्यार लायक म्हण चलता तशेंच ती डायट कसं नमने खाण खावका म्हळ्यार जनाक ते तुम्ही सांगिल्ले शितावळी ಕೆಲವು ट्रिगर्स आसाची त्या ट्रिगर्स नंतर अवॉइड कर न्हू दुसरे कसं नमने म्हळ्यार वेज मात्र खावका नॉन वेज मात्र खावका नातल्यार मिल्क प्रोडक्ट्स दुधाचे कसले खावच्या ना तसल पुरो आसा की ना तशी फूड आयटम्स ह्याची त्याची खाल्ल्यार येता नाल्यार खायन जाल्यार येता म्हण तशें कसलें ना मेन कसलें म्हळ्यार टायमार फूड खावका केलो जनाक कसले कामा निमित्ती नावे कसले वेळ जाले तशें निमित्त मस्त डिले केले जाल्यार ते एक ट्रिगरिंग फॅक्टर जाले सो टायमार खावका आनी मेन हांव सांगल्या वरी ट्रिगर फॅक्टर खंयचे आसता एक पण कॉफी नावे केलो चॉकलेट केलो टोमॅटो केलो सिट्रस फ्रुट्स म्हणटा म्हळ्यार ऑरेंज लेमन तसल निमित्त येता नातल्यार कसले फूड आनी हेल्थी खाल्यार येता बी कॉम्प्लेक्स हांव सप्लिमेंट्स म्हळ्यार सप्लिमेंट्स आमगे फुडा निमित्त आमकां येता आतां ग्रीन व्हेजिटेबल्स केन्नाय आमी तरकारी केन्नाय आमी कसं म्हणचे रांदेकाई ते पुरो खाल्ल्यार आनी बॅलन्स्ड फूड करेक्ट टायमार आमी खाल्ल्यार ताजे विटामिन्स आमकां फुडां दुखून मेळटा ताजे निमित्त आमकां हेडेक कंट्रोल
कंट्रोलार असता नातला हे फूड आम्ही अवॉइड करता ते नाही हे फूड नॉन वेज वेज म्हणून तशें कसलें स्पेसिफिकली ना अनलेस तांकां ते ट्रिगरिंग फॅक्टर आसता जाल्यार तशें ते ट्रिगरिंग फॅक्टर्स असू तसं फूड मात्र अवॉइड केल्या मागीर कसं जावं जाल्यार तांणी खावं येता आनी दुधांनी मीत काय तशी हे ना म्हूण कसलें ना दूध प्रोडक्ट्स मिल्क प्रोडक्ट्स पुरो खावं येता न्ही तशें कसलें ना कसले लाईफस्टाईल चेंजेस केल्ले निमित्त मायग्रेन येता नाल्यार रप्ता तशें कसलें आसली लाईफस्टाईल चेंजेस म्हळ्यार आतां ಸ್ವಲ್ಪ आमी कसलें एक एक्सरसाइज नावे कसले रिलॅक्सेशन टेक्निक्स योगा कसले हॉबीज आमी इन्वॉल्व जावचे तशें कसलें जाता आमकां रिलॅक्सेशन जाता ಸ್ವಲ್ಪ आनी ताजे प्रिव्हेन्शनान तूं हेल्प करता ते त्या परत आमी कोरका म्हूण सजेस्ट करताची अते अखेरीच प्रश्न मिगेलो अते ओवरऑल अते एक मत्त्या दुखी या मायग्रेन येना तशी पळोवच्याक आमी कसं कोरता मायग्रेन म्हळ्यार येना तशी जेवच्याक नज आमकां म्हण तशी वय तातूंत मेन कसं म्हळ्यार आमी एक रिलॅक्स्ड आसका स्ट्रेस घेवचा नज मेनली रिलॅक्स्ड आसका आनी कसं ट्रिगरिंग फॅक्टर आसा ते आमी अवॉइड करका मेन कसं आस म्हणून आनी योगा मेडिटेशन हेल्दी फूड खाल्ल्यारी टायमार न्हीद काडल्यारी आनी आमी रिलॅक्स केल्यार युजली आमगे मायग्रेन कंट्रोल करता तशें अनेक एक प्रश्न आसा नाईट ड्युटी आता आमगेले ते जीवनशैली पळयल्यार चडतावती लोक इवन डॉक्टर्स जाल्यार तांकां नाईट ड्युटीज म्हूण आसता इमर्जन्सी कॉल्स म्हूण आसता तेन्ना न्हीद वायट जाता आता एक मनीस न्हिदून आसा ताका सडन हॉस्पिटला साकून फोन येयले एमर्जन्सी आसा येवका म्हणून ताणें वचूकाची पडटा तेन्ना ताका न्हीद ते वायट जाता तेन्ना ताका न्हीद अर्द जाता तशीच मस्त जन नाईट ड्युटीज करतले रात्रीचे काम करतले जन आसाची तांणी तांगेली न्हीद एक कंप्लीट करचे संपूर्ण करचे कितले गती आसा ते म्हळ्यार तांणी ते ब्रेक काण करत म्हळ्यार ते नाईट ड्युटी टायमार काम करताची वरल्या टायमार एक ऍटलिस्ट 4 to 6 hours ऑफ अनडिस्टर्ब्ड स्लीप तांणी काडचे लायक आसतले न्हीद अगत्य आसचे म्हळ्यार रेस्ट घेवका एक टायमार काम केलें जाल्यार ताजे प्रकार ಸ್ವಲ್ಪ एक रेस्ट घेतल्यार चिके लायक आसतले म्हळ्यार ते तितले माथे दूख ಸ್ವಲ್ಪ उण जातले नातले ते स्ट्रेसा निमित्तची माथे दूख येता तांकां ते माथे दुखी ताजे ओटू अनेक दुसरी पुरा आनी हेल्थाक तितले लायक नाही करेक्ट एक ಸ್ವಲ್ಪ एक न्हीद ಸ್ವಲ್ಪ पुण्य एक मिनिमम 6 ಗಂಟೆ सांगचे 6 to 8 hours करेक्ट न्हीद आयल्यार मनशाक इवन नाईट ड्युटीज जाल्यार वरल्या टायमार ताणी ब्रेक काणू रिलॅक्स करता इतले वेळू आमगेले संगात आसून आमगेल्यागी भासाभास केलेले मायग्रेन एक कपाल कणकण अ डिस्कशन ऑन हेडेक्स अँड मायग्रेन विशयारी माहिती दिलेले डॉक्टर श्रीलक्ष्मी प्रभू हांकां हांव धन्यवाद सांगता मॅडम तुमकां हेची पाख्यान आयलेल्याक मस्त धन्यवाद तशीच आमगेले आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हण मागता